म्हज्या भाव भयणीनू खुबशे फावटी घडये आमकां अशें दिसलेलें आसा की आमकां एक सेकंड चान्स मेळूंक जाय वा आमकां एक सेकंड चान्स मेळ्ळो जाल्यार आमी हें दुसरे भाशेन करूंक शकतालीं. पूण आमच्या जिवितांत आमी पळयता की हो सेकंड चान्स आमकां मेळना. उदाहरण दिवपाक जाल्यार एक जॉब इंटरव्यू, कामाचो इंटरव्यू आसलो जाल्यार ते सारके वचूंक ना जाल्यार ते परतून दिवपाक शक्य ना. पूण जेन्ना आमी देवाच्या राज्या विशीं उलयता तेन्ना आमकां सदांच हो सेकंड चान्स मेळटा. सदांच जिवीत बदलूंक आमकां एक नवी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. आनी आमी पळयता की हे जाता जेन्ना आमी आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत घालता. आतां आमी पळयता की पेद्रू आनी हे दुसरे शिश्य पयलीं खूब भियेल्ले आसले. पेद्रून तर 3 फावटी म्हटलें की हांव नकलो, हो कोण तो. पूण आमी मागीर पळयता की तांकां इतली शक्ती मेळटा की ते वयता आनी जेजूचें नांव परगट करता आख्खे संवसारांत. आनी हें जाता कित्याक पेद्रून जेजूक पळयलें, पेद्रून आपलें जिवीत जेजूच्या हातांत घातलें. आनी तशेंच आमी पळयता की जेन्ना आमी आमचे ओस्तोंगी कितें करता तें केन्ना केन्ना सारकें जायना. पूण जेन्ना आमी आमचें जिवीत जें काम आमी करता तें देवाच्या हातांत घालता तेन्ना आमकां सफळताय मेळटा. तशेंच आयज शुभ वर्तमानान जेजू एक उदाहरण दिता आनी तो वाऱ्याचें उदाहरण दिता. आनी तें म्हळ्यार जेन्ना आमी कितें जेजूच्या नांवान करता तेन्ना तो आमकां शक्ती दिता. आमी पळयता की पेद्रू आनी हेर शिश्य जेन्ना ते गेले तेन्ना तांणी खूब शक्तीन आनी बरे भाशेन जेजूचें नांव परगट केलें, खुबशीं खुणां केलीं. आनी हें शक्य आसलें कित्याक तांणी सगळें देवाच्या नांवान केलें. तर आयच्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना आयच्या वाचपांनी आमी पळयतले की आमकां एक आपोवणें आसा की जें आमी कितें करता तें जेजूच्या नांवान करुया आनी जेजून सांगलां तशें वयरतून आमी जल्म घेवया. आमेन.